सी पळय आमी टायम एंड अगेन सांगत आसा की हो शाखा ट्रेंड मुख्यमंत्री हाका गोंयची हिस्ट्री आनी ह्या देशाची हिस्ट्री खबर ना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची लायकी ना इंदिरा गांधीचेर उलोवपाची. तो आता फाटल्या दिसांनी नीती आयोगाच्या मिटिंगेक वचून कितें सांगतालो की गोंयाक इंटरनॅशनल लेवलाचेर कोणे व्हेले, सन्मानान व्हेले म्हणून हो सांगतालो. अरे हाका खबर ना, कित्याक ते शाखा ट्रेनिंगान हे सगळें सांगना, ताका हिस्ट्री खबर ना गोंयची. 1983 चौगम रिट्रीट ही गोंयान जाल्ली आनी तेन्ना गोंय इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हेल्ले. हो इंदिरा गांधीचेर उलयता. अरे कॉन्स्टिट्यूशनाचो खणो जर कोणे मर्डर केला जाल्यार ह्या लोकांनी केला. पयलीं 10 आमदार काँग्रेस पक्षाचे अंडर 10 शेड्युलाचो मर्डर करून कोणे व्हेले, हाणें व्हेले. परत आता 8 आमदार फोडून भारतीय जनता पार्टीन इलिगली कोणे व्हेले, ह्या मुख्यमंत्र्यान व्हेले. कॉन्स्टिट्यूशनाचो मर्डर कोणे केलो, हाणें केलो. अंडर 10 शेड्यूल तुवें कायदो तोडून लोकांचो विश्वासघात करून तुवें ते गद्दारांक व्हेल्ले आसा. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक कसलोच मोरल अधिकार ना उलोवपाक, ताची लायकी ना. इंदिरा गांधीचे काम ह्या देशान म्हाका दिसता त्या लेवलाचे थिंकिंगूय ह्या मुख्यमंत्र्याक ना आनी ताची लायकी ना. अमिताभ म्हाका काल विर्याटून एक स्टेटमेंट केला एका चॅनलाकडे की काय सोशल एक्टिव्हिस्ट तुमचें नाव घेवन तुमकां डिफेम करून घेवंक सोदता काँग्रेसीन. ते तुमची कितें? हांवें आयकूं ना तो स्टेटमेंट, बट आय वील गो थ्रू इट इफ एनी स्टेटमेंट इज मेड. म्हाका पयलीं पळोवनी तो, देन आय वील कमेंट ऑन इट. पण तुका दिसता अशें की सोशल एक्टिव्हिस्ट अशें करूं शकता तुज्या पार्टी? न्ही, म्हाका खबर ना. आय एम नॉट अवेर. आय डोंट नो अबाउट वॉट स्टेटमेंट यू आर टॉकिंग. डू यू फील लायक दॅट की सोशल एक्टिव्हिस्ट करू शकता? आज गोंयचो प्रत्येक सोशल एक्टिव्हिस्ट जावं किंवा आमी जावं किंवा बाकीचे इतर जे ओपोजिशनान ज्यो पार्ट्यो आसा, हे आज सरकाराचे चुकवो आज जो गोंयकार जो पिडीत पळय आसा हे सगळे भायर काडीत आसा. सो तातूंत आनी प्रश्नूच ना. सो तूं जे पळय सांगता, आय हॅव नॉट गॉन थ्रू इट. लेट मी गो थ्रू इट एंड देन आय विल कमेंट. तुम्ही पळयतात GNH.